आमची जी उदक सप्लाय करपाची सिस्टम आसा, कॅनल जावं पायपलायनी जावं या पाट जावं खंय तरी रिपेर न जाल्ल्या कारणान हे जे उदक आसा सगळें वेस्ट जाता. कॅनलाक पळोवपाक गेल्यार खंय खंय मदीं माती थापलेली आसा. तुमकां पयलीं तुमी व्हिडिओक पयले आसतले कॅनलाक माती थापलेली, त्या कारणान उदक खंय तरी पाझरता आनी पाट मोडलेले आसात. तशेंच नळाची पायपलायन प्रत्येक जाग्यांनी फुटलेल्यो पळोवपाक मेळटा आनी कितलेशेच हजारांनी उदक जें आसा हें वेस्ट जाता. सो सरकारान आतां पावसाचेर डिपेंड न रावता खंय तरी वर्सभर लोकांक उदक मेळचें अशी तयारी करपा खातीर ही जी उदकाची जी वेस्टेज आसा ही थांबोवपाक पडटली. तशीच जे आमी आतां पॉप्युलेशन गोंयचें वाडत आसा आनी हें पॉप्युलेशन वाडल्या कारणान ही खंय तरी उदकाची मोठी खपत जी आसा ही लागतली. त्या कारणान बी हें उदक वाचोवपाची शक्यता आसा. सो सरकारान जी आमची उदकाची सिस्टम आसा, कॅनल जावं पाट जावं ह्या नळाचे पाट ती खंय तरी रिपेर करपाची गरज आसा, जेणे गोंयाक वर्सभर उदक मेळटलें. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश सतरकर. खाण वेवसाय बंद पडटकीच साबार गोंयकारांचो रोजगार गेलो. मात अशा वेळार खचून वचनासतना गोंयची परंपरा तिगोवन दवरपी स्वताचो वेवसाय सुरू करपाची तांक पोंबुर्फेच्या अँथनी लोबोवन दाखयली. पळयात गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट. खाण वेवसाय बंद पडटकीर कितलेशेच गोंयकारांचो रोजगार गेलो. तेन्ना कांय जाण फक्त पिरंगत उरले तर कांय जाणांनी नव्यो वाटो सोदल्यो, स्वताचो नवो वेवसाय सुरू केलो. गोंयची परंपरा तिगोवन दवरपी साबार वेवसाया कडेन लोक वळे. पोंबुर्फेच्या अँथनी शेतकामाक लागपी आवतां तयार करून ती विकपाचो वेवसाय सुरू केलो. कितले वर्स जाले करता? तर कितें जालें, आमी मायनिंगान हाडले, बार्गेर कामाक हाडलो. आय वॉज अ युनियन लीडर ओवर देर बार्गेज. आय वॉज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ युनायटेड बॅचमॅन्स असोसिएशन. सो 2012 आमचें मायनिंग बंद जालें फॉर वेरियस रिजन्स. मागीर आमी तशें दीस काडले थोडे, पूण आमचें चलना जालें फाटल्यान मागीर 2018 स्टार्ट करचें पडलें बिजनस वेंचर. कितें तरी करून पोट भरपाची आयडिया करची पडली. आनी मागीर हे वोकल फॉर लोकल आतां आमचो गव्हर्मेंट डब्याचे भशेन आतां आमी तें केलें इलें स्वताचें दुसरें तुका भायलें करून हाडून विकची तर तुका व्हडलो प्रॉफीट उरना. तूं तर कितें तूं तर करशी तयार आनी विकशी जाल्यार कस्टमराकूय हॅप्पी करपाक जाता. आनी म्हजे कस्टमर जे पळय आसात पळय ते आमचे सगळे परतून म्हजेशी येतात. कित्याक लागून तांकां सगळ्या कस्टमरांक तूं मातशें सवाय दिशी न्हू जाल्यार तांकां एक सांग, मायनिंगान आसतना तूं जोडटालो पयसो आनीक आतां हें करून मायनिंगान आसतना आमी पयशे जोडटाले. आमचे लागीं पयशे सामके फ्लोईंग लायक वॉटर फ्लोईंग लायक वॉटर. आनी ताका लागून बिकॉज ऑफ दॅट ऑल्सो आमचे एक्सपेन्सीसूय हाय आहल्यो. आतां जेन्ना आमकां मायनिंगाच्या हाचेर आमचो धंदो बंद पडलो तेन्ना वी रियली आय फॉर माय सेल्फ रियली नोज द वॅल्यू ऑफ अ पेनी म्हणटा पळय ते भशेन. आनी दीस इज आनी सेकेंड पार्ट ऑफ इट इज देर इज नो सक्सेस, देर इज नो सच थिंग एज just like that, working like that. Only success is through hard work. If you work hard, and I took a lot of inspiration from Dhirubhai Ambani. He being paralyzed, he was working 18 hours a day on his wheelchair. So I studied a lot of. गोंयकारांक कश्ट करपाक नाका आसता. कश्ट करपाक जाय सर, कश्ट करपाक जाय, पूण ताका न्ही थोड्यो वस्तूय फेवरेबल जावपाक जाय. आतां म्हाका आतां खूब उमेद आहा करपाक, पण माय एज इज नॉट अलाविंग मी टू डू दॅट. गोंयांत विंगड धर्माचे लोक रावतात, मात आमची आगळी वेगळी परंपरा आमकां जोडून दवरता. तेन्ना पुरुमेताच्या फेस्ताक लेगीत लोक धर्म जात विसरून पावसा खातीर आपल्या खाणा जेवणाची सोय करून दवरपाक पळयतात. सर्व धर्म समभाव होच हे फाटलो मुखेल हेत. तेन्ना खंयचोच वेवसाय हो ल्हान व्हड आसना अशें अँथनी लोबो म्हणटा. ही तुका आयडिया कशी सुचली हें सगळें गोंयचें सगळें सामान दवरप? वेगवेगळें तुजें बरें व्हेरी आर्टिस्टीक वर्क सर, गोवन तातूंत सगळें गोवननेस आसा. सर कितें आहा न्हू, आमचो कल्चर न्हू, मेबी वी बिलोंग टू डिफरंट रिलीजन्स, बट आवर कल्चर इज व्हेरी व्हेरी रीच एंड एंटेंगल्ड इन टू ईच अदर. आमचो कल्चर जो आसा सर तो इतलो रीच न्हू आनी एंटेंगल्ड इन ईच अदर न्ही, एकामेकाचें जायना. फॉर एग्जाम्पल आतां समज तूं फेस्त जालें, फेस्ताक येता पुरुमेंताचें फेस्त, आनी आतां एकूच रिलीजनाचो लोक येना, सगळोच लोक येता आनी आपणाचें सगळें सेव करता. तुजे फेस्तां जालीं, दुसरो लोक येवन तेजेर काडयो बड विकतलो, चणे विकतलो, तें सगळें बॅलन्सींग जाता. आमी ही जी अवजारां तयार केल्यात कितली सुंदर. ही आमी आतां हें करता आमी न्हू, तेकडी करता न्ही, आमचे बायल मनीस आमकां बेजार करता, ती बान आनी बान वगडी करतात त्यो. सो हें वन्स एंड फॉर ऑल हाका हें घाली बुडी घाली तो कोणो आनी गोड
आनी व्हड तुका हें जालें फाल्यां समज तुज्यो पावसाच्या दिसांनी रोप तुका सोबत घालूंक जाय वयर हाका पोत्तें कर हाका पणी बाग आनी वयर सामकें तुजें हँगरां वयर लाय वयल्या वयर म्हाका तुजें एक बरें कितें दिसलें जाणा मायनींग बंद जालें म्हणून तूं फकत पिरंगात उरलो ना तुवें रोखडो आपल्याला एक नवो धंदो सोदलो तुवें ते नवे दीस रिक्वायर्स आयडिया न्हू बरी आयडिया आयली आनी तुवें केलें आनी मायनिंगांनी सर तेन्ना आमचे मायन ओनर्स पळय आहले न्ही हय बीग हावजीस आय एम टॉकिंग अबाउट साळगांवकार चोगुलेज डेम्पोज आनी ते तांचो एक भाडकार आसलो घेवपी तांचे सगळे म्हणटा तो मार्केट आसलो म्हणटा तो तांचो जपान सारकें आनी ऑल्दो जपान वॉज गेटिंग लॉट ऑफ मायन्स फ्रॉम ब्राझील ऑस्ट्रेलिया बट दे हॅड अ सॉफ्ट कॉर्नर ऑन अस फॉर गोवन्स somehow they liked it and there is a reason for that also आमच्या लागीं पळय मायन्स पळय आहा निमाण्या घरान कोणीय म्हणटा आय ऑल्सो सेल प्लांट्स एंड एवरीथींग लॉट ऑफ पीपल बाय फ्रॉम मी फ्रॉम प्लांट्स एंड ऑल ते समजा आमची माती बरी ना आय गेट एंग्री विथ देम आमची माती बरी ना न्ही तुवें फायंड आउट करपाक जाय तुजे मातयेचे pH क्वॉन्टिटी कितें आहा पळय ती आनी तेका तूं जपान गोंयचेर मोग करतालो म्हणटा कित्याक जपान मोग कोत्तालो न्ही जपान मोग कोत्तालो म्हणजे कितें जालें वेन ड्युरींग द सेकंड वर्ल्ड वॉर वेन द येन वॉज ऑन द स्ट्रीट्स when they didn't have any industries, when they didn't have money, this mine owners, some of the mine owners, especially Salgongas and all, just gave them war on their word, and it was like with a gentleman, a handshake is enough. Once they got power, once they came to that level, they did not forget Goa. Bureau Report, Komantak TV. गोमंतक तनिष्का व्यासपीठ आणि ओनूय पुरमेत्वाचे फेस्त घडोवन हाडला पावसाचो हंगाम सुरू जातलो आणि ताका लागून सदच्या जेवणाक लागपी सगळ्यो वस्तू सांठोवन दवरप हो ह्या पुरमेताच्या फेस्ताचो हेतू शेनवार आयतार अशे 2 दीस ह्या फेस्ताचे आयोजन जाल्ले ह्या फेस्ताक उपाट प्रतिसाद पळोवपाक मेळ्ळो गोवा वेंचणूक आयोगा वतीन मतदानाच्या दिसा सकाळी 9 ते दनपारां 4 मेरेन लोकसभा वेंचणुके खातीर 1725 मतदान केंद्रां 229 मॉडेल मतदान केंद्रां आनी 80% परस चड मतदान जावपाचो विश्वास मुखेल वेंचणूक अधिकारी रमेश वर्मान उक्तायलो तशेंच मतदानाच्या दिसा सकाळी 9 ते दनपारां 4 मेरेन मतदारांक लिंबू सोडा ज्यूस थंड पेयां दितले सगळे कडेन कूलर पिवपाचें उदक सावळे खातीर माटो वैजकी सेवा दवरले अशी माहिती वर्मान ह्या वेळार दिली The function in the last 50 days, we did our best efforts to provide all the basic amenities at our polling stations in Goa. We have this time 1725 polling stations, 863 in north and 862 in south. Out of these 1725 polling stations, we have 229 model polling stations. In these model polling stations, we have different categories of model polling stations. 14 polling stations, 2020 in each district.
managed by women polling officials. These are our pink polling stations. Another category is our PWD managed polling station. Total 8 are there. Then eco-friendly, or you can say environmental sensitive, we have 88 polling stations. 18 in our other category. Unique polling stations. This time, first time we are coming up with unique polling stations. 2 which are youth managed polling stations. So overall total 229 model polling stations, where we are trying to provide all the basic amenities in that manner where a voter can feel the difference in the polling. Rather than these 229, we have 1496 other polling stations where we are also providing all the basic facilities. Drinking water is there, electricity is there, 100% ramp facility, shadow area for sitting there. Now we have provisions of desert coolers also for those people who are coming there to vote. For queue management, we are taking care of heat measures there. We have drinking water facilities as well as refreshment drinks also there. So these are the new measures. Like first time we are trying to provide refreshment drinks like lemon water, other fruit juices to our voters in the time frame of 9 to 4, because this is the time period when the heat wave impact will be there. So basically to take all such effect on our voters, we are trying our best to provide them refreshment. शाळेच्या वर्गांच्या परवानगी वयल्यान दिवचले आदले आमदार नरेश सावळ हांणी आपल्याचेर केल्लो आरोप दिशाभूल करपी आसा अशें आमदार दोतोर हांणी स्पश्ट करून सावळ हांणी वापरिल्ली भाशा अशोभनीय आसा. शाळेच्या नवीन वर्गांक परवानगी दिवप काय ना तें शिक्षण खात्याचेर नेमून आसा अशें दोतोर शेटये उलयलो. कासरपालच्या संदीपक शाळेच्या विशया वयल्यान ह्या संस्थेचे अध्यक्ष आणि दिवचलचे आदले आमदार नरेश सावळ हांणी आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटयेचेर खर टिका केल्ली. नवीन वर्गाक परवानगी दिवपाक आडमेळी हाडटात असो आरोप आमदार नरेश सावळान केल्लो. आता सावळाच्या आरोपाक आमदार चंद्रकांत शेटयेन जाप दिल्या. शाळेच्या वर्गाच्या परवानगी वयल्यान दिवचलचे आदले आमदार नरेश सावळान आपल्याचेर केल्ल्या आरोपात कांयच तथ्य ना अशें म्हणीत आमदारान स्पश्टीकरण दिले. तुमकां आनी एक गजाल सांगता की दिवचल ह्या आमच्या दिवचलेन एकच अशी बरी हायर सेकंडरी आसा आनी ती गर्दी पडटा आनी ती गर्दी जाता ती पळोवन आमी म्हटलें की आमच्या बोर्डान म्हटलें की एक लाटंबरचें हायर सेकंडरी सायन्स हायर सेकंडरी जावची म्हणून आमी डॉक्टर प्रमोद सावंता कडल्यान सायन्स स्ट्रिमीची परमिशन घेतलें. आमचे कडेन परमिशन पळय आसा, परमिशन घेतलें. ते परमिशन मेळटूक आनी आमी 2022 आमी ते सुरू करपाचे आसले. तर हेणे आमदार जातकूच पयलीं सगळें थंय एज्युकेशन डिपार्टमेंटान वचून हात पाय बरोवपाक लागलो आनी ताका परमिशन कॅन्सल करपाचें, ताका दिवपाचें ना. डॉक्टर प्रमोद सावंतान आमकां सांगलें तुमकां सायन्स दिता आनी सायन्स ही स्ट्रीम एकच वचपाक फिजिकल ना ती एकच वचपाक म्हणून तेच्या बरोबर आर्ट्स जाय पडटा नाल्यार कॉमर्स जाय पडटा म्हणून आमी तेचे कडेन आर्ट्साचें परमिशन मागलेलें. तेंच्यांनी आमकां आर्ट्साचें परमिशन दिताय म्हूण सांगलें. पूण हो सत्यानाशी हो जो तयार जालो भस्मासूर आनी तेणी थंय वचून ताका सांगपाक लागलो की तूं ताका परमिशन कशें दिवना. तुमी आतां वचून लक्ष मारूंक शकता. जवळ जवळ 25 ते 30 लाख रुपया मोडून आमी लॅब्स तयार केल्ले आसा. केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स सगळे तयार केल्ले आसा. पूण ह्या नालायकान थंय वचून ते सो अश्यो बऱ्योचश्यो गजाली आसा पळय त्यो पाड घालपाचें काम करता. तुम्ही सांभाळून जाय म्हणून तुम्ही पळयशात आमी सगळे जाण टीम भोवन काम करताले. आरोप करता हे कशें आसा डेमोक्रेसीन कोणी करूं शकता. आतां तुमी म्हणटा जाल्यार हेंचे सगळे जे आमी आसा न्ही प्रॉपरली 7 तारीख जावन आमी तुमकां प्रेसाक आफोनूच आमी हेंचे सगळे खंडतर करतले. तरी पूण जर तुमी तो शाळेचो बी म्हटलें एक लक्षांत दवरात हांव आमदार आसा इन्फोटॅकाचो चेअरमॅन आसा. हिची आतां आमच्या गोंयांत कालच म्हाका डेटा मेळ्ळा अरावंड 85 इन्स्टिट्युशनांनी आपले इन्स्टिट्यूट सुरू जावपाक म्हणून एप्लिकेशनां दिल्या आनी तेतून म्हाजें एक आसा, शिक्षा विजन संस्थेचें एक आसा एप्लिकेशन आसा. सो त्यामुळे
हे जे कोणाक दिवप ना हे सरकाराचो भाग आसा, त्या डिपार्टमेंटाचो भाग आसा आनी ताचो कन्सर्न त्या मिनिस्टराचो भाग आसा, कळ्ळें न्ही. आतां कशें आसता न्ही, तुम्ही जर आतां तुम्ही टॉपीक काडल्यार म्हाका काल जर ज्या मनशान उलयल्या तुमकां ताची जी ती भाशा जी आसा ती खरी अनकॉन्स्टिट्युशनल अशोभनीय आसा, ती भाशाच सूट जायना, कळ्ळें न्ही तुका. आनी त्याच्या प्रत्येक गोष्टीचे खंटर घेतला आनी कन्सर्न कशें आसा, म्हजी टीम आसा जी म्हजो लिगल टीम आसा ती नोटिसीस बी ते धाडपाचें काम करतले आनी आमची जी दुसरी टीम आसा जांकां दिसला आसतली ते 8 तारखेक तुमकां आपयतले आनी प्रत्येक गोष्टीचे खंटर करतले. पण एक सांगता, खंयच्या जाका एज्युकेशन मिनिस्टर ते आसूं बिचोलेने खूब जाणांनी अप्लाय केल्ली आसा, कोणाचे सुरू जावचे कोणाचे ना हे सरकाराचे कायदे आसत, रूल आसत आनी कोणाक परमिशनय दिवन करून कोणाचे सुरू करून ना, लॅब्स जाले. थोड्यांक कशें आसता प्रत्येक आपले कितें तरी अनसक्सेसफूल कोणाच्या घालपाचें आसता. तितून म्हजो हे 1% हात ना, कोणी ते प्रूव करपाचें. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. ग्रँड मॉडेल फातोर्डा वाठारात शेनवारा राती एका घरात चोरी जाल्ल्याचे उक्ताडार आयले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या घरात कोणूच रावनासलो, मात फाटल्या 4 म्हयन्यांत ह्याच घरात 4थे फावट चोरयेचो यत्न जाला आनी 3 खेपे पुलिसांत कळीत करून लेगीत चोरांक धरपाक यश मेळूंक ना अशें घर मालकान सांगलें. ह्याय फावट पुलिशेन घडणूक थळार वचून पंचनामा केलो. फुडलो तपास सुरू आसा. कितें जालें, हांव सकाळीं म्हगे हें घर रेनोवेशनाक लागून तें घर बंद आसता. आय एम स्टेईंग इन अनदर प्लेस, हांव बोड्डा रावता. सो फ्रिक्वंटली हांव विजीट करतालो, बट हे पाट मातशें टायम लागलो येवपाक आनी हांव ऑलमोस्ट फ्रिक्वंटली कित्याक मेंटेनन्स आनी क्लिनींग करूं येतालो. आजी ते भाशेन येयलो घरा कडेन चोयल्यार फाटल्यान देर ओपन आहा. सो आय कंप्लेन टू द पुलीस स्टेशन आनी ते येयल म्हणटो. But the only worry of mine is when I gave a complaint few months back, this is the 4th attempt they are doing and the police were unable to trace out what it is. In spite of giving evidence to them, I had submitted a written complaint. What evidence given? First attempt was done on 18th October when I came, like same also, I came to clean the house. Their main door open ko तेन्ना चोयल्यार everything was open inside. Main door was closed. भितर चोयल्यार रोबर चोवपाक गेलो जाल्यार फाटले बॅक सायड डोर ओपन करून कोण येयलो आनी फोन गेलो. I called the police station. Police were there present here. They took my statement. सगळे गेले आनी they assured me that they will find out for the culprit. But the thing is, ती देर सार करपाक येवपाक त्या टायमान हांव इवनिंग आमको कोणाकूय घेवन येयलो ती रिपेर करता म्हणून. चोवपाक गेल्यार चोर भितर आहाय. सो आय कॉल्ड द पुलीस स्टेशन अगेन. वन्स अगेन they told me they are coming, but by the time I chase देखून केलो, I got a CCTV footage coverage तांकां दिलें. तरी आसतना they were not able to trace out the person. आतां आज when I came here to as a normal routine cleaning आयलो with my wife. I said we'll go, we'll do the cleaning and we'll come back. चोवपाक गेलो जाल्यार गाडी पार्क करता आनकोडे किचन डोर ओपन आहा फोडलोले. when I entered here, हांव 3rd attempt हांव रिपेर करून वयता सगळें. देर बी दुसरी घाता आनी 4th attempt आनकोडे फोडो आहा म्हळ्यार आतां कितें जावपाचें. What we have, do we have faith in the police now? गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात.
तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर.